दुताच्या इतिहासावेले वाचप. पावलून एफेसाच्या पवित्र सभेच्या जाणट्यांक म्हणले, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकार केल्यात आनी तुमचे विशीं आनी आख्या हिण्या विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतूच तुमचे मोदें दारून लांडगे उपरासतले आनी हिंडाची दोया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणू. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक, खोट्यो वस्तू उलोवंक, शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी दुख्खां वारून हांवें 3 वर्सां पर्यान थांबनासतना दीस रात तुमकां जोण एकल्याक शिडकायला म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे कृपेचें उतर आपणाक आसलेले पदवेन तुमकां बांदून हाडूंक म्हूण आमी आनी सगळ्या पवित्र केल्ल्या बाराबर तुमकां दायज दिवं म्हूण मागता. हांवें खंयच्याच रुपयाची व भांगाराची व न्हेसण्याची आशा दवरूंक ना. ह्या म्हज्या हातांनी वावर करून म्हज्या आनी म्हज्या बाराबरच्या उदारपासणा पासत हांवें जोडला म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्या कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग ह्या सोम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून कोश्ट करून असोक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां. हे उलयल्या उपरांत तांच्या बाराबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकानी रोडूंक लागले आनी पावलूचे गळ्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगलोल्यान तांकां बोव व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यान ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. पितमेच्या राज्यांनो देवाच्या मानाक गायन करात. कोळीत कर देवा तुझें बळ कोळीत कर. जेरुसाल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत हांव आमचे खातीर दाखयल्लें देवा तुजें बळ कोळीत कर. दोंड कारभार घेवन तुजेशी येतले राजा. जबाब पृथ्वीच्या राज्यांनो देवाच्या मानाक गायन करात. पृथ्वीच्या राज्यांनो देवाच्या मानाक गायन करात. मळबार पुरविल्ले मळबार गादेर बसून तो भोंवडी मारता. आपलो ताळो गोड गोड कसो गाजयता. चलात तर देवाचे बळ ओळखून घेयात. जबाब पृथ्वीच्या राज्यांनो देवाच्या मानाक गायन करात. ताचे पवित्र जाग्यार देवाचे खूब भेद दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पोरचेक बळ आनी सोकोत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब पृथ्वीच्या राज्यांनो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. तुझे उतर सोत सायबा स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोले कर. सर्वेस्पराक जोय. जोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेजून म्हणलें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्या ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुज्या नांवान सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्या ताचो तुजे नांवीन हांव सांबाळ करतलों. हांवें तांकां राखले
आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंतन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच बारावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सुरशीं येता आनी म्हजो संतोश तांकां संपुरायेन मेळचे पासत अजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांव तुजें उतर तांकां दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तसोच तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्ट्यांच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलेले कर. तुजें उतर सोत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत पाठयला तशेंच हांवूय तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलेले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाड क्रिस्त समुदायांचो मोदेस्ती. आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक आदिवस करच्या वेळार तांचे पासत आपल्या देवा बापा लागीं मागणे करता सांगून की तांकां सदांच सोगोट सांगातान दवरूंक जशें ताणें आपणें आतां पर्यान केलां सोडून एकट्याक जशें ताका निर्मिल्लें. खेरीत भाशेन जेजू आपल्या शिसांक शिकोवन दिता की तांणी सोयतानाचे ताळणेक कान दिवचे बदलेक देवाच्याच उतराक कान दिवचो म्हूण. सांत पावलूय एफेसकारांक आदिवस करचे वेळार तांच्या धार्मीक वडिलांक चतूर करता सांगोन की जशें पवित्र आत्म्याच्या आदारान तांकां ताची पदवी मेळ्ळ्या ताच्याच आदारान तांणी जागृत रावचें आनी तांचे पोटचे वयर निगराणी दवरची म्हूण. जिविताचो संदेश. आयचो संदेश आमकां सगल्यांक असो की आमी सगल्यांनी जेजूक मोदेस्त करून आनी सगल्यां पासत मागणे करून आमच्यो समुदायो बांदून हाडूंक जाय. मागणे. खोशे मनान आनी उदार काळजान पवित्र सोबेची जिवाळ आनी फोलवोंत वांगडी जावंक आमचेशी तूं राव जेजू.